all the debris because the mud will come on the road. That is the concern. Within 3 4 days. One second, you all have been promising for too long. Now they are come. My name is John Philip Pereira. I'm an NGO. I've come here I was told that the CM is coming, so we had come to explain the flow of water, how it should go. On my left hand side, there are people staying, and now they are building a drain for the water from all this top to go through this drain. It is going to be concentrated, and people's houses are flooded. Last year they were flooded. Again this year it's going to be worse than that, because today they have channelized all this water from the hills to be brought from this side. Secondly, even if they take the water down this way, the drain area is very narrow, and there are houses below also, so there also they will be choked up. So please, people should come forward and take action immediately before the rain. हायवेचो रोड जो आसा पळय न्ही हो करता आसतना लोकल लोकांचे प्रॉब्लेम आमच्या हांगासली आमदार मॅडम एलिना आनी लोकल लोकांचे प्रॉब्लेम, लोकांचे उदक जे आसा पळय न्ही हें परत तेंच्या घरांनी वयतलें येतें, तर ती सेपरेटली ड्रेन जाय आसली, ती करपाक जाय आसली. अलॉंग वीथ अवर कॉन्ट्रॅक्टर, कन्सल्टंट, इंजिनियर सगळे जाण हांगासर आयिल्ले. प्रॅक्टिकली पळोवन जे कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय तितके इन्स्ट्रक्शन्स आमच्या इंजिनियराक दिला. आमचो सायड कन्सल्टंट आसा तो पळयता, बट विदीन 1 मंथ आमी तांकां सेपरेटली ड्रेन जी आसा रस्त्याच्या सायडींतल्यान करून दिता. कोणाच्याच घरांनी उदक वयचें न्ही, आनी हें बारीक मनशाचें सरकार आसा. बारीक मनशाक त्रास जावपाक जायना, तेजी काळजी आमी घेतली. ब्रीज आनी ओवरब्रीज बांदीत आसतना आमकां सकयल ट्राफीक प्रॉब्लेम येत आसा, कारण त्या ब्रिजाक दुश्वाटी ती विंग्स आसा, ती विंग्स आसतना आमी सकयलो ट्राफीक जो आसा हो एलाव करूं शकना. ताका लागून आमकां सायडींतल्यान डायवर्जन घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. डायवर्जन आमी प्रपोज केला, जो रेल्वे रूट आसा त्या रेल्वे रुटाच्या सायडीकच्यान आमी डायवर्जन प्रपोज केल्लें आसा. थंयच्यान सायडीकच्यान सुरून जो वास्कोचो एंटर जावन करता ह्या जंक्शनाचेर रोड मेळटा ताका तो जॉयन जातलो. एक फुडले 8 म्हयने सुमार जे आसा ह्या डायवर्जन रोडाक लागतले. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी लोकांक इतकीच कळवणी आसा की आमकां ज्या जाग्यार जागो एवेलेबल आसा, म्हणजे फॉर टेम्पररी यूज वी आर सेईंग, म्हणजे ज्या तितको जर लोकांनी दिलो जाल्यार काम स्पिडीन जातलें, फास्ट जातलें. काम जितक्या स्पिडीन जावं, फास्ट जावं, तितको लोकांचो प्रॉब्लेम कमी जातलो. त्या ती आमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, इंजिनियर्स आसा, तांकां सहकार्य करप अत्यंत गरजेचें आसा. लोकांनी कॉपरेट करचें, दॅट वील सॉल्व द प्रॉब्लेम. जुवारी ब्रिजाचें काम कशें कितें जुवारी ब्रिजाचें काम जें आसा, आनी नॉट ओन्ली द जुवारी ब्रिज बट अलॉंग वीथ द हायवे इट इज ऑलमोस्ट 60% वर्क इज कंप्लिटेड. आनी ऑन टायम आमी म्हणटा तशें डिसेंबर 2020 आमी प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट करता.